फ्लड एरियेन हांवूय भोंवला, तुमीय भोंवला, बरेचशे मेंबर भोंवल्या. हांव एकूच सांगता, कित्याक तुमी चुनो माती सगळें सांगलें म्हणून सांगता हांव, नाजाल्यार हांव तितूर वयचो नाशिल्लो. स्वता म्हज्या पाळये गांवांत कुंभारवाडो आनी चावडी रुमट तुमकांय खबर आसा सगळो बुडलेलो. ऑलमोस्ट म्हजी 6 देवळां म्हणजे गणपतीच्या हांगासर पर्यंत उदक पावल्लें. बाकीची 5 देवळां ही पूर्णता बुडलेली. मल्लिकार्जुनचें देवूळ भामियांत तें तुमीच बांदलां म्हणून सांगलें तुमकां हांवें भामियांत. तुमीच मंडप आमी बांदला, देवूळ तुमी बांदलेलें. तें देवूळ पूर्णता अर्दें देवूळूच बुडलेलें. हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, मातयेची घरां जी आसली पळय न्ही, ती मातयेची घरां डायरेक्टली कॉलेप्स जाल्या. म्हाज्या हुजीर घर पडटना स्पिकर सर हांवें पळयलां. हांव सकाळीं स्पिकर सर 9:15 वरांचेर थंय आसलो. फॅमिली सगळी भायर म्हाज्या घरा ती रडटाली. म्हाज्या हुजीर हांवें पळयलां स्पिकर सर घर पडटालें. स्लॅपाचें घर कंप्लिटली नेमलें आसा तश्शें. 1 फूट स्लॅपाचें घर सकयल गेलें. हें हांवें पळयलां गेलां. त्या खातीर हांव पिळगांवूय गेल्लो. आमचो प्रवीण बाब झांटयेन पिळगांवूय हांवें पळयल्या. ना म्हटलें जाल्यार 10 ते 12 घरांचो वयर म्हणजे पावळेच्या वयर पर्यंत उदक आशिल्लें. आतां फक्त ज्यांची स्लॅपाची घरां वेवस्थीत हेजेर आसली ती घरां कॉलेप्स जावंक ना. बट बाकीची मातयेची घरां जी आसली ही पूर्णता कॉलेप्स जाल्या. अजुनूय उरलेल्यांक हो एसेसमेंट करप म्हणजे हो एसेसमेंट तुमचो कॉलेप्स जालो ताजो गेला काय आतां मुखारूय कॉलेप्स जातली? हांव तेंच सांगता, तुमी आयकुनूच घेयना. हांव कित्याक सांगलें, कारण तुमकां सारकें खबर आसा. कारण पुराय एसेसमेंट आनी गोव्हर्मेंटाच्या NDM नॉर्म्साच्या नुसार कितले पयशे मेळटा, कारण तुमी सदांच सरकारान आसले. आतांच फक्त मातशें तेवटेन आसा. बरोबर आसा म्हणटा उपरांत चेक कितलो येतालो सरकाराचो तें तुमीय जाणा. NDMाचो चेक कितलो येतालो आनी आतां पूर्ण घर डेमोलिश जालें जाल्यार ताका कितलो चेक मेळटलो तोय तुमी जाणा. बट द फ्लोर ऑफ द हावज हांव एक गजाल सांगता, जेचें मातयेचें घर आसलें, जेचें पूर्णता घर कॉलेप्स जालां, ताका मिनिमम म्हणजे आमी 1.5 ते 2 लाख रुपया जो आसा हो ताका दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ताका 1.5 ते 2 लाख रुपया 15 ऑगस्टाच्या पयलीं घर डेमोलिश जालां ताका आमी दिता. जेचें घर आमी म्हणटा डेमोलिश जावंक ना, बट तरी सुद्दां ताका मेजर डॅमेज जाल्या त्या मनशाक आमी 1 लाख पर्यंत म्हणजे 1 लाख हेवटेन तेवटेन जातलो कितें तो ती पर्यंत मदत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जाका मायनर डॅमेज जाल्या ताका 25 ते 50 हजार रुपया पर्यंत ह्या रेटींतल्यान, कारण तेंचे नॉर्म्स NDMसाचे आसले जाल्यार ताका एडिशनल एमावंट घालून, कारण आमच्या जे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे ग्रावंड लेवलाचेर हे सगळें पळयता ताका मॅक्झिमम मदत अशा पद्दतीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. रेस्ट ऑल आतांच्या घडीक आमी प्रत्येक म्हणजे ज्यो फॅमिलीज जितक्यो फॅमिलीज ज्यो आसल्यो जांकां जवळपास आतां पर्यंत आमी 1083 फॅमिलीजांक म्हणटा तशें वेगवेगळे सगळे ग्रॉसरी आयटम आनी हे तें सगळें हेजें डिस्ट्रिब्यूट केल्लें आसा. 70 केला, धारबांदोड्या केला, दिवचल तालुक्यांत केला, बार्देसांत केला आनी हेजो आतां पर्यंत तेंच्यांनी हे काडला. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 91,22,989 हो एस्टिमेट रेडी केला. हो आतां पर्यंत रफ एस्टिमेट आसा. हो प्रत्येक केस टू प्रत्येक विलेज वायज गेल्या उपरांत हो अजुनूय फायनलायज जातलो. बट रुटीनली हे सगळें करता आसतना आमकांय कन्सर्न आसा. आमी जाता तितके बेगीन मदत दिवपाची तांकां प्रयत्न करता. इवन दो हांवें जशें म्हटलें की हे फावटी आमकां ह्या फ्लडाच्या वेळाचो रिलीफ माननीय पंतप्रधानान स्वता फोन करून हाजेंय विचारलें. आमी आमचो रिपोर्ट रेडी केला. फाटल्याय सायक्लोनाचो फक्त नॉर्म्सांत घालून आमकां परत आमी धाडिल्ले. तावते सायक्लोनाची रिलीफ आमकां मेळपाची आसा. फक्त तांच्यांनी एकदां परत आमकां ते फॉर्मेटान घालून धाड म्हणून सांगलेलें तेंय धाडल्या. बट ह्याय फ्लडा खातीर रिलीफ मेळटली आनी आमी मेजर म्हणजे पयली रिलीफ जी आसा ही मेजर जेचें घर पडलां ताका 15 ऑगस्ट पर्यंत दिता आनी उरलेल्यांक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 30 तारीख किंवा फुडें सप्टेंबर म्हयनो पर्यंत मॅक्झिमम जितकी रिलीफ दिवप शक्य तितकी दिता.